नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. म्हादयच्या उदकाचे इश्यूचेर म्हादय प्रवाहाची गोंयांतली पहिली बसका फाल्यां पर्वरे हेडक्वॉर्टर्सांत. गोंय कर्नाटक महाराष्ट्रा बरोबर केंद्राच्या वांगडी जातले वांटेकार. फाटल्या सरकारान 10 वर्सां दिल्यात ते परस 1.5 पटीन मायज तरणाट्यांक आपल्या सरकारान दिल्यात नोकऱ्यो. प्रधानमंत्र्याचो दावो. रोजगार मेळाव्या सकयल दिली आनीक 1 लाख नेमणूक पत्रां. शेतकी पॉलिसी मार्च मेरेन चालीक. शेतकी मंत्री म्हणटा खासा समितीची सचिवालयांत बसका. पॉलिसी खातीर 3751 सुचोवण्यो. 36 फोकस पॉइंटाचेर अभ्यास. उपसमित्यांचो रिपोर्ट. आंतरराष्ट्रीय मळार मोदी सरकाराचें आनीक एक मोठें जैत. कतार दोहांत बंदखणींतले आदल्या 9 दळ अधिकाऱ्यांक हाडल्यात भारतांत. मरणाच्या ख्यास्तींतल्यान 8 जाणांक मुक्ती. खावड चारो गोंयांतूच तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. हांवूच म्हयन्याक कर्नाटकांतल्यान हाडटा 10 लाखांची खावड. मुख्यमंत्री उलयलो. गांव चलो अभियानात मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत अर्थीक आणीबाणी 35,000 कोटी वयर रीण. सरकाराचो फोकस इव्हेंटाचेर. म्हारगाय बेकारीचेर आड नजर. काँग्रेस म्हणटा अधिवेशनात सरकाराच्यो फटीच्यो जापो एक्सपोज. काँग्रेसीक महाराष्ट्रांत महाधक्को. आदलो मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणाचो राजिनामो. सभापतीक मेळून दिलो आमदारकीचोय राजिनामो. बीजेपीत वता म्हूण चर्चा. म्हादयच्या उदकाचे इश्यूचेर म्हादय प्रवाहाची गोंयांतली पहिली बसका फाल्यां पर्वरे हेडक्वॉर्टर्सांत जाता. गोंय कर्नाटक महाराष्ट्रा बरोबर केंद्राच्या वांगडी हे बसकेंत वांटेकार जातले. केंद्र सरकारान फाटल्या वर्सा मायांत म्हादय प्रवाहाची स्थापणूक केल्ली. फाटल्या सरकारान 10 वर्सां दिल्यात ते परस 1.5 पटीन मायज तरणाट्यांक आपल्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत नोकऱ्यो दिल्यात. प्रधानमंत्री मोदीचो दावो. मोदी सरकारान रोजगार मेळाव्या सकयल वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत जॉयन जावंक आनीक 1 लाख नेमणूक पत्रां दिली. प्रधानमंत्र्याचो नव्या रिक्रुटां कडेन व्हर्च्युअल संवाद. आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है. पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था. इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था. अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है. नवी शेतकी पॉलिसी मार्च मेरेन चालीक. शेतकी मंत्री सांगता. शेतकी पॉलिसी खातीर नेमिल्ल्या खासा समितीची सचिवालयांत बसका जाली. पॉलिसीचेर सुमार 4,000 सुचोवण्यो. तातूंतले 36 फोकस पॉइंट काडून तांचेर खोलायेन अभ्यास करूंक नेमिल्ल्या 5 उपसमित्यांनी शेतकी खात्याक रिपोर्ट दिला. शेतकी संचालक नेविल आफॉन्स उलयलो. पॉलिसीचे डिस्कशन पळय जालां सगळ्यां कडेन जे आसा आमचे जे तितून जे हुशार तितून जे तज्ञ आशिल्ले आमचे जे आसात कमिटी मेंबर्स सगळे आपापले हे बरे दिल्ले आसा. सेशन दिलां केन्ना बस जातली मार्च जातले सगळे. आनी म्हाका दिसता गोंयांत आमची पहिली ही आगरची पॉलिसी. तेन्ना आमी सगळ्या स्टेक होल्डरांचें सजेशन मागिल्लें इन्क्लुडींग पंचायत, NGOs, elected representative, farmers, आणि जे कोण लागू जाता त्यांच्यान आमकां सुमार
आमकां 3,751 suggestions आयली. It's the biggest suggestion. It is a good exercise which is done by the government. Even our agriculture ministeraन दर एका सरपंचाक बरयल्लें तुमी पंचायतीन घेयात म्हणून आनी आमकां सरपंचांतल्यान पंचायतींतल्यान दर एका शेतकारांतल्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. 3,751 सजेशन हांगा आयलीं. उपरांत आमचे लास्ट 2 मिटिंगेत आमी सजेशनां एकठांय केलीं आनी सुमार 36 फोकस एरिया आयडेंटिफाय केल्यो वेगवेगळ्यो आनी ह्यो 36 फोकस एरिया आमी 5 सब कमिटीन ती वांटून दिल्यो आनी 5 सब कमिटीक ताजेर अदीक स्टडी करपाक लायली, इव्हॅल्युएट करपाक, एग्जामीन करपाक, इनसायट तातूंतल्यान घेवपाक आनी तांणी 5 सब कमिटीन रिपोर्ट गेल्ले मिटिंगेक थोडो जाल्लो आनी इनकम्प्लीट आसलो तो रिपोर्ट आयज फूल डे आमी मिटींग घेतली आनी 5य कमिटीचो सब रिपोर्ट कमिटीन मिटिंगेक दिल्लो आसा आनी हो सब कमिटीचो रिपोर्ट आतां ड्राफ्टींग कमिटीक वेतलो. आंतरराष्ट्रीय मळार मोदी सरकाराचें मोठें जैत. कतार दोहांत बंदखणींत आशिल्ल्या आदल्या भारतीय नौदळ कर्मचाऱ्यांक भारतांत परत हाडले. तांकां हेरगिरीच्या आरोपा सकयल मरणाची ख्यास्त फर्मायिल्ली. मोदी सरकारान कताराच्या एमिरा बरोबर उलोवणी केल्या उपरांत ख्यास्त जल्मठेप जाल्ली. 8 7 मुक्त एकल्याचे कायदेशीर सोपस्कार चालल्यात. कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया. गोरवांची खावड चारकुटो गोंयांतच तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. हांवूय दुधकार. कर्नाटकांतल्यान 10 लाखांची खावड हाडटा मुख्यमंत्री उलयला. गांव चलो अभियानात मुख्यमंत्री आदलो बीजेपी खासदार तेंडुलकार आमदार गणेश गांवकार मोल्यां पावले. लोकांचे इश्यू आयकले. कर्नाटकांतल्यान खावड हाडटना खंय अनमोड पोस्टार आडायतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आदलो प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार आमदार गणेश गांवकाराक घेवन मोल्या भोवडी केली. लोकांचे प्रश्न आयकले. वेटरनरीची वखदां ना म्हूण इश्यू. वेटनरी आशिल्ली आतां डिस्पेन्सरी मेडिसीन बी कांय नासलो सर अशें. वेटनरी डिस्पेन्सरी हांगा लागीं वखदां नासता. वखदां नासता आनी आमकां ते खूब त्रास जाता आनी वाटेली कडेन ते कांय नासलो. वेटनरीची वखदां हांव एवेलेबल करून दिता. हें योग्य आसा वितरण. तुवें विचारलें सांगलें ही बरी गजाल. जो पर्यंत सांगना तोपर्यंत तें कळना. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री येता पळय न्हू तेन्ना मांडपाक जाय. आतां कशें आतां त्या डिस्पेन्सरीन एखादें सांगून न्हू आमचो खंय एवेलेबल जाता हांगा तो पावयना आसतलो अशें वेगवेगळ्यो गजाली आसूं शकता. पूण हांव तुका फुडल्या आठवड्यांतल्यान थंयसर रेग्युलर मेडिसिन्स पावोवपाक लायता. कर्नाटकांतल्यान गोरवांक खावड हाडटना अनमोड पोस्टार आडयता म्हूण इश्यू. स्टेटींतल्यान गवत जे हाडटा पळय ते ह्या गेटीर हाडयता म्हणजे आमच्या अनमोड गेटीर. कर्नाटक हाडयतात. हेवटेच्यान सोडटा चोरला गेटीर. पूण हेवटे तेजो प्रॉब्लेम कितें आसा सांगता तुका हांव. तेंच्यांनी हांगासर जो आमदार आतां निवडून दिला पळय न्ही रे हांव आत्तां थंयसर गेलो. ते रेव हाडयतात सगळे धाडटा तितके हाडयतात तरी कलेक्टराक प्रॉब्लेम क्रिएट करून दिला म्हणून हाडयता तो काँग्रेसीचो. गोरवांची खावड चारो गोंयांत तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. मुख्यमंत्र्याचो स्वयंपूर्ण गोंयचो उलो. ग्रीन फॉडर आमकां हांगा रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा रे. आमकां प्रॉब्लेम आहा कितें रोवपाक. जनावरां अरे पण आमी रोयता काय ना रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. रव्या रेड्यांचो आसा सोड बाकी आनी कितें आहा. पण ग्रीन फॉडराक आमी पयशे कितले फारीक करता खबर आहा तुका. कशे किलो दिता ते. कशे किलो दिता रे. कशे किलो दिता लोक. वयल्यान हाडून घालतले 5 रुपया 4 रुपया रेट आसता तेजी. 5 रुपया रेट आसता बरोबर काय ना. म्हणजे ताका आमी म्हयन्याक एकटो शेतकार कितले पयशे दिता म्हयन्याक बरोबर मरे. वर्सा हांवूच तांकां 10 लाख रुपया फारीक करता. म्हाजी डेरी आहा बरें जाल्यार खबर आसची ना. कुडण्या गांवांत ताका खबर आहा पळय तो जाणा तो दुधकार म्हणून ताका सांगलें हांवूय दुधकार. म्हाजी स्वताची डेरी आहा. आमी वर्साक 10 लाख रुपया फारीक करता कर्नाटकाक. कित्याक फक्त फॉडर हाडून घालपाक. तेच जर आमच्या लोकांनी लायले जाल्यार 10 लाख रुपया कोणाक मेळटले. आमच्या लोकांक मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काँग्रेसीक महाराष्ट्रांत महाधपको. आदलो मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणान काँग्रेस सोडली. सभापती राहुल नार्वेकाराक मेळून ताणें आमदारकेचो राजिनामो दिलो. बीजेपींत वता म्हूण चर्चा.
ज्येष्ठ फुडारी मिलिंद नेवरा आणि बाबा सिद्दीकी उपरांत चव्हाणय गेल्ल्यान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर महाराष्ट्रांत काँग्रेसीक मोठो मार बसला. बिहारांत राष्ट्रीय जनता दल गट शाळेलो. नितीश कुमाराचें 129 आड 0 मतांनी बहुमत. विस्वासमत थारावा आदींच तेजस्वी यादव आनी बाकीच्या विरोधकांनी सभाघर सोडलें. ताचे पयलीं नितीश कुमार गटान सभापती अवध बिहारी चौधरीक 125 आड 112 मतांनी सकयल देंवयलो. नितीशाचे 9वे फावट मुख्यमंत्री म्हूण विस्वासमत. गोंयांत अर्थीक आणीबाणी. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला. प्रमोद सावंत सरकार बेकारी म्हारगायेचेर आडनजर करून रिणां काडून इव्हेंट करता म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो. सरकाराचे खंय 35,000 कोटींचे रीण. हे फावट विधानसभा अधिवेशनात फटींग जापो दिवपाचो प्रकारय खंय एक्सपोज जाला. तकलेंतल्यान पयलीं काडून उडोवपाक जाय की काँग्रेस पक्षान कसिनो गोंयांत हाडूं ना. की फर्स्ट अप्रुवल दिलें तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान मंत्री आशिल्लो. सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसीक जॉयन जाल्लो. सो हाऊ कॅन यू से काँग्रेस ब्रॉट द फर्स्ट कसिनो इन गोवा. ते तुमी काडपाचें आतांचें उत्तर. हे बीजेपी लोक पळय परत परत सांगता तांणी काडपाचें. बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज द पार्ट ऑफ दॅट कॅबिनेट. सो इट कॅनॉट बी अ काँग्रेस गव्हर्मेंट. करप्ट बीजेपीचे सरकार हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांणी चिकानेरी केली. चिकानेरी कित्याक लागून म्हणटा हांव, कित्याक तांणी जी उत्तरां दिली, जे प्रश्न आशिल्ले, ज्या प्रश्नाच्यो ज्यो जापो दिल्यो त्यो तांणी खंय तरी चुकीच्यो जापो दिल्यो. थोडे कडेन जापोच दिल्यो ना. थोडे कडेन उत्तर एक पूण मुख्यमंत्री दुसरेच उलयता. हे जवळपास 500 करोड रुपया सरकारान अजून एज ऑन डेट दिल्ले ना ह्या वर्साचे. विजवीज ह्याच सरकारान इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर 500 करोड रुपया मोडल्या. 2,20,000 रीण हे प्रत्येक गोंयकाराचेर आज आसा. सो दिस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी वीच इज अरायज इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज सावध रावपाक जाय. कित्याक आज दिस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी. एका सायडीन आमचे कडेन रीण वाडत आसा, दुसऱ्या सायडीन हे सरकार जे क्रोनी डिफॉल्टर्स आहा तांचे कडल्यान पयशे वसूल करना. मिरामारच्या साळगांवकार कायदो महाविद्यालयांत 17 आनी 18 फेब्रुवाराक युवा कोंकणी साहित्य संमेलन. संमेलनाध्यक्ष अन्वेषा सिंगवाळ. उक्तावणाक तेलंगणाची नामनेची कवयित्री मर्सी मार्गारेट मुखेल सोयरी. गोवा कोंकणी अकादमीचो प्रभारी अध्यक्ष वसंत सावंत उलयलो. साहित्याची मोलावणी करप, कितें बरें कितें वायट हाची पारखणी कशी करप आनी तें कशें निवळावप हाचे संबंदान मार्गदर्शन करप ही सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्या निमतान घडटा. त्या 17 आनी 18 अशे 2 दीस हें युवा संमेलन मिरामारच्या साळगांवकार कायदो महाविद्यालयांत जातलें. ह्या संमेलनाच्यो अध्यक्ष म्हणून अन्वेषा सिंगवाळ एक युवा बरोवपी तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष हांची एकमतान निवड जाल्ली आसा. साळगांवकर कायदो महाविद्यालय जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तांच्यो प्रतिनिधी कार्याध्यक्ष म्हणून आमचे मदीं आसात. त्यो आसात मेघना कापडे, एक वरिश्ठ व्याख्यात्यो त्या कॉलेजींतल्यो. श्री ज्ञानेश्वर पेडणेकर हे राष्ट्रीय पावंड्याचेर शिक्षक पुरस्कार जोडिल्ले शिक्षक स्वागताध्यक्ष आसात ह्या संमेलनाचे. म्होंवाच्या उत्पादनांतय गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण सरकाराचे यत्न. म्हापशें शेतकी विभागान एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मॅनेजमेंट एजन्सीक बरोबर घेवन बार्देशांतल्या शेतकारांक स्टिंगलेस म्हणल्यार कुसां मारिनात असल्या म्होंवाच्या मुसांक पोसपाची, म्होंव काडपाची ट्रेनिंग दिली. फाटल्या जुलयांत ट्रेनिंग घेतिल्ल्या शेतकारांकय मूस पोसूंक बॉक्सां वांटल्यांत. जे स्टिंगलेस हनीबीज आसा ते खूब बऱ्या प्रकारचे आमचे पॉलिनेटर्स जावन आसात आनी तशेंच ते एक तेंची जी म्होंवाची क्वॉलिटी आसता जी मेडिसिनल ताका क्वॉलिटी आसता सो तेजो मार्केटान व्हॅल्यूय चड आसा.
आतां पळोवपाक मेळटा आमकां की फार्मरां मदीं जे स्टिंगींग हनीबीज आसा ताका रिस्पॉन्स चड आसा बट एज कम्पेर्ड टू स्टिंगलेस हनीबीज. बट स्टिंगलेस हनीबीज हळू आतां तेंचें मार्केट वाडपाक लागला आनी तेंची इम्पॉर्टन्सी लोकांक कळटा फार्मर्सां खातीर. सो तेच्याच मदीं आमी लोकां मदीं एक जागृताय क्रिएट करपा खातीर रुरल एग्रीकल्चर ऑफिस आनी आत्मा नॉ तेंच्या अंडर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पजा खातीर 10 लोकांक आमी 10 फार्मर्सांक आमी बॉक्सीस दिल्ले आसा. पयलीं एक पोळ्यांक घातलेलें आसता पण मागीर ते भायले हे हाडून ते आनीक पोळे तयार करतात. क्वीन आसता भितर, क्वीन आसा ती मागीर ती तांतयां घालपाक फामास करता. क्वीन आसातूच जाल्यार तुका तो भितर हे मूस रावता. क्वीन जर ना जाल्यार मूस रावता हे बॉक्स खाली सगळे वयता पोटान. जेन्ना तूं दुसरी क्वीन हाडून घातली भितर जाल्यार तुका ते दुसरे मूस रावता आनी मागीर दुसरे हे तयार करता न्ही पोळे. पोळी तयार जाल्या आनी एक 8-8 दिसांनी पासून मागीर तुका म्होंव मेळटा. आमी स्टिंगलेस बी जी आसा ट्रिगोना स्पिशीज तेचेर आमी ट्रेनिंग दिल्या. तेचेर आमी इन कोलॅबोरेशन विथ KVIT तेंच्या सपोर्टान प्रोग्राम घेतला आनी ह्या प्रोग्राम आमी मास्टर ट्रेनर म्हणून सावथाचे सुप्रजीत रायकर तांकां आपयले आनी ट्रिगोना स्पिशीजाचेर तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्या आनी तांकां आमी इंट्रस्टेड फार्मर म्हणून आत्मा बॉक्सीस दिवपाचे आसा. मडगांव उपरांत किंग मोमो कार्नवालाचो फौज फाटो घेवन वास्को. कार्नवालाक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद. मांद्रें कार्नवाल. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.